हरे कृष्णा. धन्यवाद हेमा माताजी. तुम्ही चंदकोन हे सेशन सुरू केलें. तुमगेली कीर्तन सेवा आणि चंद्र प्रार्थना करून हे सेशन सुरू केलेलें आसा. धन्यवाद. पुरा जेन्ना कोण हे सेशनाक जॉइन जाली तुमकां पुरा जेन्ना नमस्कार आणि स्वागत आसा. आमी श्री गौरांग महाप्रभूले गौर पूर्णिमा आणि जाता शॉर्टली ताचे खातीर आमगेले सेशन्स त्या थीमार हे सेशन्स कंटिन्यू करता आसा ती. जीएसपी भक्तवृंद टीमाचे पुरा जनाक रजगोपी माताजी, ज्योतिकिनी माताजी, वेणी माधव प्रभू, गोपाल हरी प्रभू, विजय गोविंद प्रभू, धर्मराज प्रभू हांकां पुरा जनाक कृतज्ञ आसात की तांणी हे प्लॅटफॉर्म सुरू करून दिलेलें आसा. सो आतां आमी हे प्रार्थना करून आयचे सेशन सुरू करूं. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पुरा जनाक स्पेशली मालगड जनाक पुरा जनाक स्वागत आसा. तुमगेले आशीर्वाद आणि परमिशन घेवन हे सेशन स्टार्ट करता. हे सेशन एक नेक्स्ट 40 मिनिट्स खातीर आमी एक ते होड भक्ताले लास्ट टाइम देखून कंटिन्यू करता आसा ती. आमी ते सेशन लास्ट टाइम सेशनाचे रिकॅप करून स्टार्ट करूया. हे गौरांग महाप्रभू महावदान्याय म्हणून सांगता ती. तांगेले एक प्रार्थना करून आमी हे स्टार्ट करूया. आणि कशी ते एक भक्ताले त्या चरित्रांत तू गौरांग महाप्रभू लिहिलें तू कशी तांणी ते एक धैर्य संयम दाखोवन आमकां पुरा जनाक म्हळ्यार एक उडगास दवरून आमी तांगेल कडेन कशें शिकयत तशें एक उदाहरण करून दिलेलें आसा. सो सेशना स्टार्टिंगारीची आमी गौरांग महाप्रभूले प्रार्थना करूया. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. गौरांग महाप्रभू श्री कृष्णाले तांणी अवतरीत जाल्लेले भक्ताल रूपांत आणि तांणी महावदान्याय म्हणून सांगिल्लें आसा. हे संसार दावनाल हे कलियुगांतून तूं तांणी कशी आमकां विश्वासान भक्तीरी मुखार सुने वयता आयच्या काळांत तूं तें दाखोवन दिलेलें आसा. आनी चैतन्य महाप्रभूल्या लीला आमी आयकता ती तातूंत सांगिल्लें आसा नित्य करो पान या होय ते प्रेमानंद भक्ती तत्वज्ञान. म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू लीला त्या भक्तां लीला आयकल्यार आमकां देवाले प्रेमानंद मेळचे साध्य आसा. तशींची भक्ती तत्वज्ञान म्हणून म्हळ्यार आनंद म्हळ्यार आमकां पुरा जना जावका तातूंत कोणाक डावट ना. कितल्याय कोणी खंयच्या परिस्थितींत असो सांचड असो होड असो खंयच्या देशांत असो खंयच्या वर्गांत असो आमगेल्या हृदयाक प्रेमानंद जावूकाच. आनी हाचे खातीर कांय व्हड एज्युकेशन कसलेंय क्वॉलिफिकेशन जावका म्हूण ना. आनी ते देवाल दयेन प्राप्त जावचे म्हळ्यार ते खंडीत. कितलेय व्हड संत महात्मा असो और कोणी असो ती कोणाक जिवनांत म्हळ्यार एक संबंधांत दुःख येवन पावना अशें पुरो जाल्यार खंयच्या परिस्थितीन जाल्यार
व्हड महात्मा जावं और कसने गोतना आशिल्लें तसल मनुष्य असल्यार वय प्रेमानंद एक हृदया खातीर जावं का त्या पुरा जनाक कळटा. चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल असल व्हडसकर काव्यांतू ते दाखयलेलें आसता. आनी देवाल्या भक्तीचे अस्त म्हळ्यार हातू कसं एनालिसिस जावं म्हणना हे आमी कान्ना दुखोवनूची हे अमृत पान करूं आमी हे घेवं येता म्हूण कलियुगांतू सांसान विशया खातीर लढाई जाता ती कपट आसा जाल्यार हे चैतन्य महाप्रभू लीला भक्ताले चरित्र आयकल्यार खंडित आमकां एक प्रकार एक हृदयाक संतुष्टी जाता ते आमी पळोवं येता. प्रेमानंद आनी भक्ती तत्वज्ञान हे दोन्ही प्राप्त जाता हे लीला आयकल्यार म्हूण सांगिल्लें आसा. कसं जालें की एक पंथा देवाल भक्ताल विशय आयकताना भक्ती तत्व ते कथा रुपारी ते कळना एक पंथा आनी भक्ती तत्व आयकताना देवाल भक्ताल चरित्र सांगू जायना जाल्यार हे चैतन्य महाप्रभू लील आसा की हातू दोन्ही आसा म्हळ्यार हृदया खातीर वय आनी आमकां आमगेल बुद्धी खातीर वय दोन्ही हातू कसं जावका ते प्राप्त करूं येता. हे सगळें वैष्णव परंपरेचे पुरा रत्नसार म्हणून येता हे व्हड भक्त आनी असल मस्त सकट व्हड महाभागवत आमी चैतन्य चरितामृतांतू आमी त्या काणींतू पळोवं येता. म्हळ्यार कोहिनूर म्हणटात पळय पुरा रत्नसार तसल भक्तांतू मेळ्ळेत. चैतन्य महाप्रभून 24 to 30 years सारीची सगळे इंडिया टूर करून तांणी भक्तीचे संकीर्तन मुवमेंट स्टार्ट केलेलें. महाराष्ट्रांत प्रसिद्ध जावन श्री संत तुकाराम तांणी ते चैतन्य महाप्रभूला आशीर्वादानची तांणी ते दिंडी आनी पुरा कडेन ते एक संकीर्तनाचे एक आंदोलन केलेलें म्हूण सांगेत. तशींच भारत वर्षांतू ह्यांची एक संकीर्तनाची वाट कलियुगा खातीर ते चैतन्य महाप्रभून ताजी वाट मुखार सुन दिलेली आसा आनी त्यांची वैष्णव परंपरागत येवन ते श्रील प्रभुपाद भक्ती वेदांत श्रील प्रभुपाद तांणी हे सगळे विश्वांतू हे संकीर्तनाचे आंदोलन पुरा कडेन ताचे प्रचार केलेलो आसा. आनी आतां पळोवं येता असल खंयच्यो देश ना खंय कृष्णाले संकीर्तन चैतन्य महाप्रभूले लीला विशय वर्णन जायना आनी पुरा कडेन अशी एक प्रचार जाल्लो आसा की पुरा जनाक कोणाक देवाल भक्तींत रुची आसा तांतू आनी मुखारसून वचचे येता म्हूण सांगेत. आनी चैतन्य महाप्रभून 18 वर्स भर पुरी राबिल्ली तांणी जगन्नाथपुरींतू एक कारणान की देवाल नामस्मरण प्रचार आनी तांणी एक 18 वर्सांत एक व्हड विशय दाखयलो म्हळ्यार देवाल प्रेमानंदू ह्या मनुष्य जावन जीवन आसतानाची प्राप्त करचे साध्य आसा म्हूण आनी तांणी केन्नाय भक्ता लोट सत्संग करचे आशिल्ले आनी भक्ता लोट सत्संग करून तांणी तांगेले वैष्णव सदाचार आनी देवाल भक्ताले कसं लक्षण आसता त्या पुरा तांणी दाखोवन दिलेलें आसा. प्रिती लक्षण म्हळ्यार पुरा जनान वैष्णव जनान ओट्टू मेळून येवन देवाल केन्ना गुणगान करता ती आमी प्रयत्न करता ती आतां आमी त्यांचे प्रयत्न करता आसा ती तुम्ही पुरा जन सत्संगी प्रेमीत आमी पुरा जन ह्या प्लॅटफॉर्मार येवन एक 40 minutes or 45 minutes or 1 घंटा खातीर जाल्यार वय मनान हृदयपूर्वक जावन आमी प्रार्थना करुया की देवाल लीला देवाल हे भक्ताल चरित्र आयकताना आमगे हृदय परिवर्तन जावन हातू आमची रुची येवं म्हूण ते देवाल दय असल्यारय साध्य आसा तांतू खंडीत आसा. आमी हे लास्ट टायम डिस्कस केलेलें हरिदास ठाकूर आले चैतन्य लिलांतू येता की हरिदास ठाकूर म्हळ्यार तांणी एक प्रकार संयम आनी धैर्याचे एक तांगेलांतू इतले तांगेले त्या चरित्रांत पळोवचें मेळटा. तांगेले आचार तांणी प्रचार करची ती प्रतिक्रिया भारी एक छंद आशिल्लें आनी तांणी दाखोवन दिलेलें आसा की देव केन्नाय भक्ताल रक्षण करता म्हूण तांगेल्या चरित्रांत. हरिदास ठाकूर हांगेले म्हळ्यार गुण सांगता जाल्यार ताजेर कांय एक सीमा ना कसं एक एंड ना तांतू मात तसले इतले अनगणित म्हळ्यार काउंट करूं जायना तितले हे गुण आशिल्ले भक्ताले आमी चरित्र आयकतानाची आमकां तांतू कसं एक शिक्षा मेळटा आनी तांतूंत थोडे गुणांतुले तांगेले समुद्रा म्हणके तांगेले 4 गुण आसा तांतूंत एक बिंदू आमकां मेळ्ळ्यार पुरो म्हण तशें आमी मागून घेवचें. सो हे पुरा चरित्रांत म्हणटात पळय एक डिस्क्रिप्शन आसता लिलाचे चरित्रा विशीं वर्णन आसता आनी त्या चरित्रा विशीं वर्णन करताना तांतू देखून आमी कसं शिकून काडयता त्यावेळी साधू संत जन आमकां सांगतात. हरिदास ठाकूर मुसलमान परिवारांत जाल्लेलीं ती
जाल्यारीची मुसलमान परिवारा जावन वय तांकां भारी देवाल नामस्मरणाल कृष्णाल कीर्तन आनी नामस्मरण जप करच्याक भारी एक रुच आशिल्ली. आनी तांगेलें अशें सांगिल्लें आसा की तांणी पूर्व जन्मान तूं ब्रह्मदेवू जावन आशिल्ली ती कसं विमोहन लिहिलां तूं केन्ना ब्रह्मदेव चिक्कून पडतात आनी कृष्णाल्या मागून घेवचें आसके म्हाका अनेक जन्मांत कलियुगांत तूं एक साधारण जावन एक भक्त जावन येवका आनी तुगेलें कीर्तन नामस्मरण करून म्हाका ते पश्चाताप करता हांव चुकी केलेले खातीर म्हूण आनी तांगेले ते भावन दवरच्या खातीर तांणी चैतन्य महाप्रभू लीलांतूची हरिदास ठाकूर म्हूण तांणी अवतरीत जाता ती प्रकट जाता ती आनी तांगेलें लील दाखयता ती तांणी दिवसाक 3 लक्ष पंता देवाल नांव घेता आशिल्लें म्हळ्यार 108 माळ तांणी 192 तितले टायम्स करता आशिल्ले 20-21 घंटे 24 तासांत 20-21 घंटे तांणी देवाल नामस्मरण एक जाग्यार बसून करता आशिल्ली ती म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार ते एक साधारण व्यक्ती न्हय ते खंडितच आनी तांगेलें लास्ट टायम आमी पळयलेलें की तांगेली कीर्ती भारी वाडत वता तांगेले गुण चरित्र पळोवन जनां इतली खुशी जाता तांगेलें सौम्य नेचर आनी तांगेल्या आशिर्वादानच पुरा जनाक एक धैर्य आसता की तांगेले आशिर्वाद प्राप्त जाल्यार आमकां देवाल दैव मेळटा म्हणून ताका अशें दूर दूर कडल्यान जन तांगेलें दर्शन घेवन तांगेले आशिर्वाद घेवन वता आशिल्लीं आनी साधारण जावन एक सान कुटिरा राबता आशिल्लीं ती जाल्यार मस्त जन तांगेलें दर्शन घेवन तांगेले आशिर्वाद घेवचे येता आशिल्लीं. अशी जालेले निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ जन जाळ येता त्या एरियांतू आनी तांकां सिरकोच्या खातीर तांगेले एक वैश्य पेटयता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार तिणें कितलेय प्रयत्न केल्यार वय तांणी इतलेंय सांगता ती की राव म्हगेलें एक नामस्मरण जावं ताजे नंतर हांव तुगेलें उलयता म्हूण त्या प्रकारार तांणी सांगता ती आनी ते 3 दिवस तांगेलें दर्शन घेवन ती वैश्य आसता तिगेलें हृदय परिवर्तन जाता आनी मुखारसून सांगिल्लें आसा की ती वय व्हड भक्त जाता म्हूण म्हळ्यार हे व्हड भक्तांले संपर्क येवनूच कशी गुण चेंज जाता परिवर्तन जाता म्हूण आमी हे काणयेंत पळयत. आनी एक पंत अशी आसता की तांणी एक भुंयांत बसून एक व्हड सरप आशिल्ली भुंयांत बसून नामसंकीर्तन करता आसतात ते जप करता आसत बाकी पुरा जना भंय करतके जाल्यार तांणी डिस्ट्रॅक्ट जायना ती तांगेलें मन विचलीत जायना की तांची घुय्यांत एक सरपूय आसा म्हूण म्हळ्यार तांगेलें एक पळयता लक्षण आमी एक व्हड भक्तान लक्षण म्हूण सांगिता कितल्या भायली दृश्टीन आमी कसं एक नाम करून ती और खंयचे एक सांस्कृतिक पोशाख घालून आमी भायल्या रुपार भक्त दिसच्या पुरो ती जाल्यार निज जावन आशिल्ली भक्त म्हळ्यार तांतूं एक 2 क्वॉलिटी 2 गुण आसतके देवान कृष्णान सांगचे आसा यम लब्ध्वा चापरम लाभम म्हूण तांकां एक देवाल भक्तीचे एक आनंद प्राप्त जाता तांकां विंगड खंयचो विशय व्हड दिसना म्हूण आनी ते 2 लक्षण खंयचे की एक तर कितलेय खंयचे काम लोभ मत्सर आसा और खंयचे एक प्रकाराचे तांकां आकर्षण आसल्यार तांणी प्रभावित जायना ती तें एक लक्षण व्हड भक्तालें आनी दोनीच म्हळ्यार कितलेय कसन एक दुख्खा कारण असो और कसन एक कश्ट येवो जाल्यार तांगेलें मन विचलीत जावन तांगेलो विश्वास देवा वयर उणी जायना हें एक 2 लक्षण एक शुद्ध भक्तालें आनी तें आमी लक्षण हरिदास ठाकुरान हातूंत पळयत म्हूण आमी डिस्कस केलें. आमकां जाल्यार देवाल नामस्मरण देवाल विशय कनेक्ट जावका जाल्यार संपर्क जावका जाल्यार आमी देवाल नामस्मरण करता ती देवाल देवस्थानां वता ती विग्रह पळयता ती जाल्यार एक व्हड विशय म्हळ्यार आमगेले देवाल विशय विश्वास कशी वाडटा म्हळ्यार केन्ना आमी भक्ताले संपर्क येता थंय आनी भक्ताल चरित्र आयकता ती आनी तांगेली दय प्राप्त करून घेता ती भागवतान सांगिल्लें आसा भक्त्या संजतया भक्त्या म्हूण म्हळ्यार भक्ती दोखूनय भक्ती प्राप्त जाता म्हूण आमकां डायरेक्टली भक्ती मेळना भक्ताल आशिर्वादान भक्ती मेळटा आनी हरिदास ठाकुरान तांणी हें प्रदर्शन केलेलें आसा की तांगेल भक्ती पळोवन कितले की हजारो लक्ष कटल्यान जनांक देवाल भक्ती प्रती रुची जाली तांगेल दर्शन घेवनूच आनी इतली चांग आसा ती आनी इतली चांग गुणवान आसा ती तांणी कसन करता ती देवाल नामस्मरण करता ती हांवय देवाल नामस्मरण करता दिसता म्हगेले हातूंय चांग गुण येतले तशी त्या प्रकारार तांणी जनां प्रेरीत करता आशिल्लीं तांगेले दर्शनानच सो आमकां केन्ना एक
भक्ती मुखार सुन वतना एक कष्ट दिसता आमकांय और आमी खंयच्या समाजार राबता ती और आमगे फॅमिली सिच्युएशन कष्ट दिसच्या पुरो जाल्यार आमी केन्ना असल व्हड भक्ताले प्रदर्शन पळयता ती तांणी कशी देवालें नामस्मरणांत तांगेली रुची आसा कशी तांणी एब्झॉर्ब्ड आसा ती म्हळ्यार तांगेली कशी मनान हृदयपूर्वक तांणी भक्ती करता ती तेन्ना आमकां दिसता की हें खाली हें एक शास्त्रांत बरयलें खंयचे एक विशय फुडें काला जाल्लो न्ही आत्ताय साध्य अशी हें आनी तांगेले दयेन आमकां ताचे थोडे थोडे अनुभव जावं येता म्हूण तांतूं कांय संशय ना. ध्यायतो विशयान पुंसा म्हळ्यार खंयचो एक ह्या संवसाराचे विशय असल्यार फुडलें आमकां आकर्शण जातलेंच तें सहज जाल्यार भक्ती विशय शास्त्रा विशय असल्यार एक पंथा आमकां डायरेक्टली ताचें आकर्शण जायना कशें एक पंथा आमकां खंयच्यो एक वस्तू जावका की म्हणूय गोतना आमकां जाल्यार आमी ताचें खंयचें एक एडवर्टायजमेंट और विज्ञापन पळयतात पळय टीव्हीर कोणी व्हड फिल्म स्टार और सेलिब्रिटी असल्यार आनी तांणी खंयचे एक कोल्ड ड्रिंक और खंयचे प्रोडक्ट यूज करता उपयोग करता ती त्या पळयल्यार आमकां जावन आमकां नाक कशा पुरतें जाल्यार तांकां पळयतात पळय हो इतलो व्हड क्रिकेटर हो इतलो व्हड फिल्म स्टार तोय हें प्रोडक्ट यूज करता आसा म्हळ्यार कसं लायक अशें पुरो आमी घेवया म्हूण ते एडवर्टायजमेंट पळयल्यार दिसता ताका मस्त सकट विशय आमकां डायरेक्टली आमकां ताचे विशय रुची नासल्यार वय आमी विंगड कोणी जेन्ना पळयता ती तेन्ना आमी ते ट्राय करून आमकां ताची रुची डेव्हलप जावचें साध्य आसा तशींच व्हड व्हड भक्ती म्हळ्यार तशींच भक्ती येवची वय तशींच आमी केन्ना हें व्हड भक्तालें प्रदर्शन तांगेलें चरित्र आयकता ती तेन्ना आमकां तांतूं रुची येता आनी हरिदास ठाकुराक चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा तांणी नामाचार्य म्हूण आनी तांणी करचें नामस्मरणा रुपारी पुरा जनाक ताची नामा रुची येता आशिल्ली म्हूण सांगितलें पुरा जन हरिदास ठाकुरालें तांणी संतोशार आशिल्लीं आनी तांगेलें एक तांगेले दर्शनान एक म्हणटा पुरा जना खुशी जाता आशिल्ली रेडिएटिंग म्हणटात पळय तांगेले आंगा देखून एक देवाल प्रेमानंदू प्रकट जाता आशिल्लो म्हूण आनी जन आकर्शीत जाता आशिल्लीं तेन्ना आमी लास्ट टायम हें सेशन एंड करतना अशें जाल्लें की ಸ್ವಲ್ಪ जन वचून काजीला कंप्लेंट करता ती तेंचे एरियाचे आनी त्या एरियाचे रायाला वचून कंप्लेंट करता ती आनी थंय वचून राया सांगता ती की हो मुसलमान जावन कशें की हिंदू धर्माचे नामस्मरण आनी करता आसा हें चुकून पडला तो ताका कसं पनिशमेंट दिवका म्हूण ताका जेला व्हरता ती म्हूण थंय ते आमी सेशन एंड केलेलें तेन्ना जेला व्हरतना थंय आशिल्ली जेलांतूय मस्त ಸ್ವಲ್ಪ चांग जन आशिल्लीं ती कोण पॉलिटिकली म्हणटात पळय ताचे निमित्त जेलांत आशिल्लीं तांणी तांकां भारी खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी थंय गेल सिद्धाकाची तांणी सगळे रोडार जन असतात के रस्त्यार म्हळ्यार ते न्यूज एकदम स्प्रेड जाता की हरिदास ठाकुराक जेला घालता आसा ती म्हूण पुरा कडेन व्हड व्हड नाम संकीर्तन जाता आसके तांणी तांकां व्हरता जेलाक आनी जेला गेल सिद्धाकय मस्त जन थंय कट्टी नाम संकीर्तन करतात ते हरिदास ठाकुराक तसो व्हड भक्ताक ते जेल आशिल्ली जना पळोवन खुशी जाता आनी सांगतात की तुमगेली आशिल्ली भक्ती तशी असो म्हूण तुमी आशिल्ली तशी आसा ती म्हूण त्या प्रकारार तांकां पळोवन खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा ते एक व्हड विशय म्हळ्यार जेला जाल्यार वय तांकां ती कृष्णाल भक्ती तांणी अशी लेखनात हरिदास ठाकूर जेलांत म्हळ्यार पुरा क्रिमिनल जन म्हणून ना तांणी तांगेलांतूय एक चांग गूण आशिल्लें ते पळयता ती आनी प्रितीपूर्वकम म्हळ्यार एक देवाल भक्ती म्हळ्यार भय्यान और विंगड खंयचे कारणान न्ही प्रितीपूर्वकम केन्ना आमी मुखारसून येता ती ते देवाक भारी संतोष जाता तांतूं म्हूण हें पळयत आमी खंयच्या आमगेले परिस्थितींतू आमी एक लेसन घेतिल्लें की एक चांग विशय आसताची आनी केन्ना आमी त्या चांग विशयार मन दिता ती तेन्ना आमगे लायफाची क्वॉलिटी इम्प्रूव जाता म्हूण भायले दृश्टीन एक पंथा दुडवा रिजनार आसल्या पुरो हेल्था रिजनार आसल्या पुरो प्रोफेशनल रिजन्स आसल्या पुरो थोडे डायनामीक आसता म्हळ्यार वयर तोकू जाता आसता आमगेले मन आशिल्लें तशें एक्झॅक्टली जायना जाल्यार आमगेलें मन केन्ना देवाल विशयार केंद्रीत आसता पळय तेन्ना भायर कसन चलता आसा ताजेन आमी इतले एफेक्ट जायना ती आनी आमगेले कसन एक पर्पज आसा जिवनांतू ते आमकां केंद्रीत आसल्यार आमकां खंयचे एक परिस्थितींतू चांग पळोवचे एक गूण हगूर हगूर आमी ते डेव्हलप करूं येता म्हूण आमी हें एक लेसन लास्ट टायम सेशनांत पळयलें प्रभुपाद स्वामी राधा दामोदर टेम्पलांतू तांणी व्हड स्कायस्केपर न्यूयॉर्काचे व्हड बिल्डिंगांतू तांकां एक रूमान ते मंदिराचे एक रूमान तांकां तांगेले भक्तजन दिताना
तांणी सांगतात की हे वृंदावना म्हणकेची म्हूण म्हळ्यार न्यूयॉर्क असो वृंदावन असो प्रभुपाद स्वाम्याल मन आनी एक आशिल्लें की तांगेली आशिल्ली परिस्थिती तांगेली आशिल्ली कसन की एक रिसोर्सेस धन कसं आसले री ते देवाल उपयोगांत कशी यूज करूं म्हूण ते एक भक्ताल गुण आमी पळयत आनी आमी केन्ना हे मनांत आसता की देवाल दय आमकां जावका खंयच्या सिच्युएशनांत आनी हे देवाल दय जावका म्हूण आमी हाचे विंगड जेन्ना आमगे लोक आशिल्ले जेन्ना सांगता ती तेन्ना ते एक भक्तीचो प्रचार जाता म्हूण सांगितलं भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान सांगचे आशिल्लें की आमी एक अभक्ता लोटू केन्ना आसतात की कोणा भक्ती रुची ना म्हूण तो 24 hours आमगे लोट्टू आसता की आनी ताका भक्तींत रुची ना कोण म्हळ्यार ते आमगेली मनाची ताकाची आमी देवा लोट कनेक्टेड आसूं का तेन्ना आमगेले त्या मनांत हगूर परिवर्तन जातलें म्हूण सो हरिदास ठाकुराक ते जेलांत तो आतां पुराजन लेखता ती तांकां जेला दुखून कोर्टा हाडटात की कोर्टांत म्हळ्यार आतां एकदम हाय प्रोफायल केस म्हणटात पण तशी जालें ना आतां राय कसं डिसिजन घेतलो तेन्ना तो काजी आशिल्लो थंय सांगता खंय हांव मुसलमान परिवारा जावन जन्म जावन हो विंगड धर्माचें कसन की एक विधी करता आसा ताका व्हड शिक्षा दिवका म्हळ्यार विंगड जनान हें एक म्हणटात पळय समाजांत हें एक डिस्टर्बन्स एक समाजाचें कश्ट जातलें अशी पुरा केल्यार ताका शिक्षा दिवका व्हड शिक्षा दिवका म्हूण तो काजी सांगता तेन्ना रायाक ते पळयल्यार ताका दिसता की हो चांग मनुश्य दिसता आनी तो सांगता खंय हे हरिदास ठाकूर तूं पळय तुगे चूक म्हूण क्षमापण मागून घे आनी मुखारसून तूं अशी करना म्हूण सांग तेन्ना आमी तुका सोडटलीं ती म्हूण अशें सांगता खंय तो तेन्ना हरिदास ठाकुराक हे सगळे सभेंत पुराजन पळयता आसत की तो कसन सांगतलो म्हूण तेन्ना तो मना भितर अशी सांगता उलयता सांगता खंय देवाल माय म्हळ्यार कसन येयी म्हणून आनी ताका दिसता खंय असल सभेंत आमगेल मनांत आशिल्लें कसन निज आशिल्लें सत्य आशिल्लें तें सांगू का कसं जाल्यार की पुरा जनाले मनांत एक पंता भ्रम आसता म्हळ्यार कसन की एक डाउट सस्पिशन और एक म्हणटात पळय मिसअंडरस्टँडींग आसता हांव हे सभे सांगू का म्हूण सांगता खंय ताका हरिदास ठाकूर सांगता खंय हो देव एकलोची जाल्यार आमकां विंगड पद्दती विंगड धर्मान तो आकर्षित करता खंयचेय एक धर्माचे परिस्थिती एंड गोल एकच पर्पज एकच लास्टार कसं न्हय देवाल भक्ती करका आनी चांग रुपार जीवन करका म्हणूच पुरा धर्म शिकयता म्हूण तांणी सांगतात ते तांचे तो हृदय देव मेगेल हृदयांत आसा तोच देव तुमगेल हृदयांत आसा म्हूण सांगता न्ही तोच देव हृदयांत बैसून आमकां आमगेल धर्म पालन करच्या खातीर प्रेरीत करता आसा म्हूण हरिदास ठाकूर सांगता खंय आनी तांणी सांगतात की जायत तुमी सांगतात न्हय म्हाका शिक्षा दिवका म्हणून जायत हांव मुसलमान जावन कशें की एक हिंदू धर्माचें नामस्मरण करता जाल्यार म्हाका शिक्षा मेळटा जाल्यार तुमी असल शिक्षा दिवका पक्कने कोणी हिंदू न मुसलमान धर्माक स्वीकार करून तो मुखारसून घेतल्यार ताका कसन शिक्षा दिता आशिल्ली तुमी तांची शिक्षा म्हाका काय दिया ती म्हूण सांगली अशी म्हळ्यार तांणी सिच्युएशन म्हळ्यार तांकां कशें की कन्फ्युजन करच्याक सांगचें न्ही मात तांणी हरिदास ठाकुरान हे पॉयंट सांगचे आपास सांगता की हांव मुसलमान जावन हिंदू धर्माचें कशें की पालन करूं येता म्हळ्यार म्हाका देवाल नामस्मरणाची रुची आयल्या ताका तुमी म्हाका सांगतात शिक्षा दितात जायत तसले मुखारसून कोणी हिंदू न मुसलमान धर्म स्वीकार केल्यार ताका कसन शिक्षा दितली तुमी त्यांची शिक्षा म्हाका काय दिया ती म्हूण तें आयकताना मागीर काजी आनी राय तांकां कसन सांगचें बा म्हूण तांकां दिसता खंय हो कसो म्हणटा असो म्हूण आनी तांणी कशें हरिदास ठाकुरान कशें एक घमंडी जावन म्हळ्यार अहंकारान हो सांगेल विशय न्ही तांणी तांगेले दृढ विश्वास आशिल्लो तांकां एक देवाल नामस्मरणाची रुची जालेली तावय सांगल्या म्हणके सगळो दिवस रात्री नामस्मरण करचें म्हळ्यार रुची नातिल शिवाय ते करूं जायना देवाल विशेष दय आशिल्ली आनी ताका तांणी निर्भय जावन सगळे सभेंत तांकां शिक्षा मेळच्या पुरो जाल्यार तांणी हो विशय सांगिल्लो आमी भागवतान मानतोय काणींत पळयत की हिरण्यकशिपून प्रल्हादान निमगेलें की तुका ही शिक्षा तुका शक्ती खंय दोकून येता ही म्हणून तेन्ना प्रल्हादान सांगचें आसा हिरण्यकशिपूक की म्हाका खंय दोकून शक्ती येता थंय दोकून तुका काय शक्ती येता आनी तुका कोण शक्ती दिल्या पळय तागेल शक्ती वय त्याच देवाल्या दोकून येता म्हूण म्हळ्यार हिरण्यकशिपूक ब्रह्मदेवाल्या वर मेळ्ळलो
ब्रह्माकय वर शक्ती कृष्णान और विष्णून दिवचे आणि ताका आमकां पुराजना शक्ती स्रोत आमकां पुराजना देवाल दोकूनच शक्ती येवचे म्हणून प्रल्हाद महाराजाने हिरण्यकशिपूक तें कोपून येवचें और तो कितलो बुदोवंत आसा म्हूण दाखोवचे खातीर सांगिल्लें न्ही, ते सहज रुपार तांगेले मन अंतकसन आशिल्लें तांणी तें प्रकट केलेलें. तशींची त्या प्रकाराची हरिदास ठाकूर वय ह्या सिच्युएशनांत तूं तांगेलें मन आशिल्लें एक प्रकट करता म्हूण सांगिल्लें आसा. एक पंता एक 3-5 म्हूण सांगयता, संक्षिप्त एक्सप्लेन करता. म्हळ्यार एक पंता एक जनाल विचार आसता की आमी करचें सम विंगड पुरा रॉंग म्हूण. मात देव अचिंत्य आणि शाश्वत आणि अनलिमिटेड आस देव, म्हळ्यार देवाला अदोक्ष असतो, ताका कसले लिमिट ना. मागीर कोणी कशी सांगी येता की तांणी करचें सम म्हणून तें साध्य ना. ताकाची अशी विचार अशें नज आनी दोनीच आनीक एक विचार आसता म्हळ्यार प्लुरलिझम, म्हळ्यार खंयचें एक पथ घेतल्यार अडना, हें वयतांची हें वयतांची म्हूण तांतूं कसलें कंक्लुजन ना, कसलें करूयेत तुमी म्हूण. मात हरिदास ठाकुरान सांगचे और सनातन धर्माचे भक्तीचे प्रक्रिया म्हळ्यार वय पुराजनाले एकची देवाल्यांची कशी एक दृश्टांत आसा की एक पर्वता वयर चोडका जाल्यार मस्त वाट आसचे पुरो. ह्या सायडा दोकून चोड येता, विंगड सायडा दोकून चोड येता, विंगड खंयचे दिशा दोकून चोड येता आनी तें तांतूं व्यत्यास आसतलें, म्हळ्यार डिफरंट आसतलें. ह्या सायडा दोकून गेल्यार रोड विंगड आसचे पुरो. मात पुरा जेन्ना लक्ष कशें न्हय की पर्वता टॉपार वचून पावता, तें एक म्हळ्यार पर्वताच तोग आमी दृश्टांता खातीर लेखल्यार हें संवसारान पुरा शिरकून पडलेलें आसा. आनी पर्वता वयर म्हळ्यार केन्ना आमी देवालें आत्मसाक्षात्कार आमकां जाता पळय, त्या पर्वता वयर आतां तोग्गू दोकून वयर वचच्याक वाट मस्त आसच्या पुरो. तशींची विंगड विंगड धर्म, विंगड विंगड ट्रेडिशन्स असतात म्हणटात पळय, तांगेले पात विंगड आसचे पुरो. जाल्यार कोणी अशें सांगचें जायना की हांव सांगिल्लें तें सम विंगड जेन पुरा रॉंग म्हणून. म्हळ्यार तशी कोणी सांगता ती तशी म्हळ्यार तांकां लक्ष देवाल भक्ती करची तें इम्पॉर्टंट न्हय, तांणी तांगेले पथाक चड जावन आकर्शीत जावन ताजे वांगडा अटॅच्ड आसत. तांणी कशी काजील एग्जाम्पल आशिल्लें की न्हय मुसलमान जावन तूं हिंदू जायना म्हणून, तशी नासता. तें हरिदास ठाकुरान आमी सांगिल्लें पळयत. तांणी तांची ताजे खातीर तांणी सांगिल्लें, म्हळ्यार तांणी आर्ग्युमेंटा खातीर हरिदास ठाकुरान कशें सांगिल्लें पळय, जायत तसले हिंदून कोणी मुसलमान धर्म स्विकार केल्यार ते एक्सेप्ट करनात वे तुमी. देवू भितर जावन आमकां खंयचे एक पथार वचचे प्रेरीत करता, ते आमी एक्सेप्ट करता. तेन्नाची कोणाक वय देवाल भक्तीन तूं खंयचेय पथार दोकून मुखारसून वचुका, म्हळ्यार पर्वता वयर वचची तांकां एक रुची आसा, ते आमी एप्रिशिएट करता. एक्चुअली हें धर्म तें धर्म म्हूण ते सेकंडरी मॅटर. देवाल भक्तीन तूं आध्यात्मीक विशयान तूं कोणाक रुची आसा म्हूण जाल्यार खंडीत तें म्हळ्यार प्रशंसनीय आसा. तशें जेन्न आमी रियली कृतज्ञ आसता की आयच्या काळांत तुवें खंयचेय धर्म असो, खंयचेय पथ असो, देवाल विशयान तांकां रुची आसा आनी तांणी कसं फॉलो करता ती म्हळ्यार व्हड विशय म्हूण सांगेत. हें पुरा पळयतना त्या रायाक उलोवच पळयतना तांकां भारी खुशी जाता. जाल्यार काजीन सांगिल्ले लेक्कार मागीर रायाक कळटा की हें कसं एक मुखारसून व्हडले प्रॉब्लेम जावचे पुरो म्हूण. आनी तांणी सांगतात की तूं हें करचें बंद करूं का म्हूण. तेन्ना ते लिलेन सांगिल्लें आसा की तांणी सांगता ती खंड खंड हय देय यय यदि प्राण तबू आमे वदने न छडी हरी नाम म्हूण. हें बेंगॉलीन तसं तांणी सांगचें आसा. तांणी सांगू आसा की तुमी म्हाका शिक्षा दिवच्या खातीर म्हगेले सगळे अंगाक देहाक साणसाण कुडक केल्यार ते एक एक कुडक्या दोकून म्हगेले हरिनाम भायर येतलें, आवाज येतलो म्हूण हरिदास ठाकूर ते सभे सांगतात. ते कितले म्हगेले बॉडी कट्ट करया ती म्हूण. म्हळ्यार तांकां एक सहज जावन एक प्रीती आशिल्ली. वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः म्हूण प्रल्हादाले चरित्रा विशय सांगतना भागवतमा सांगचें आसा की वासुदेवे भगवती जन्मायूत दोकूनच प्रल्हादाक देवाल खातीर एक आकर्शण आशिल्लें. म्हळ्यार तो पोट्टा आसतना ताणें नारद मुनीले पुरा अवसूल पोट्टा आसतना ताणें नारद मुनीले देखून पुरा देवाल विशय आयकून काडलेलें. ताका जन्मा येतना देवाल खातीर आकर्शण आशिल्लें. वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः.
देवाल प्रती अट्रॅक्शन आशिल्लें तांकां, भारी एक नॅचरल आशिल्लें. आनी तन मनस तया कृष्ण ग्रह ग्रहत आत्मा म्हणून प्रल्हाद महाराजा विशीं सांगिल्लें आसता, तें हरिदास ठाकुरा खातीरय तशें आसा. म्हळ्यार एक पंत आमी सांगतात पळय, एक जन कसं एक तांणी कसं एक सांगता आसचें आनी तांणी आमी सांगचें पुरो तागेले ग्रहाच कसं आसच्या पुरो ताचे खातीर तो अशी तो कसं एक तागेले मना विचार येता आसा, कसं ग्रह दोश दिसता, ताचे निमित्त तो तशी एक प्रकारारी उलयता आसा करता आसा म्हणून आमी एक पंत उतरां उलयतात. तशींची हरिदास ठाकूर प्रल्हाद महाराजा खातीर तांणी सांगिल्लें आसा, तांकां कृष्ण ग्रहत आत्माके तांणी कृष्णाल ग्रहा खातीर तांणी तितले आकर्शीत जावन ताजेन प्रभावित आसा ती, ताका तांगेल मनांत देवाल भक्ती विशय सोडून देवाल विशय सोडून विंगड कसं येयना तांगेल मनांत म्हणून तत् मनस्तस्य म्हणून तांगेल मनांत विंगड खंयचो विशय येना म्हणून. तशी त्या प्रकार हरिदास ठाकूर सांगता ती की म्हगेल देहाक हजारो कटल्यान तुमी सांसान कुडकी केल्यार वय एक एक कुडक्या दोकून वय हरिनाम येतलें, तशी म्हूण तांणी सांगता ती. तांणी आतां आमी ते पर्वताचे एग्जाम्पल पळयल्यार अनफॉर्च्युनेटली आयच्या काळांत अशें जाता की विंगड खंयच्या पथार वताना जन तांणी कशी पर्वता वयर चडना ती जाल्यार विंगड कोणी पर्वता वयर चडू ट्राय करतात पण तांगेले पाय धरून तांकां तांडिता ती की हें समन्हय तें समन्हय. तांकां तांणी स्वयं जावन पर्वतार चडना ती, म्हळ्यार हे संवसारांत भायर आध्यात्मीक विशय इंट्रस्ट ना, जाल्यार कोणाक इंट्रस्ट आसून तो पर्वता वयर चडू पळयता ती तांतू तांणी सांगता ती अरे हें समन्हय तें समन्हय अशी करचें फुडें काळांत अशी जायनाशिल्लें. म्हळ्यार स्वयं वय करना ती विंगड जना वय करूं जायना, तसले एक जन आसता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार हें सनातन धर्म आनी भक्तीचें एक चंदाई म्हळ्यार केन्ना आमी हें भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरित्रामृत असल पुरा शास्त्रां भक्ताल संघांत आयकता ती, तेन्ना आमकां एक विशय क्लियर कळटा की आमी शाश्वत जावन आशिल्ले आत्मा आनी आमगेले कितलेकी जन्म जन्मांत म्हळ्यार मल्टी लायफ जर्नी, हें जन्मूच आमगेले फर्स्ट ऑर लास्ट न्हय, एक जन्म आमगेले हजारो कटल्यान जन्मा भितर. आनी आमकां कर्मा फिलॉसॉफी कळटा, आमकां कळटा कसले एक पंता चांग जेन्ना उठूय कसले दुखद घटना जाता, हें पुरा एक अंडरस्टँडींग येता. हें आमगेले सनातन धर्माचें एक्सप्लेनेशन, हें विद्याचें एक व्हड एक विशय आमगेलो. आनी आमकां हांतूय कळटा की देवाल दय एक व्हड म्हूण, आनी देवाल दय प्राप्त करून आमी त्या भक्ती पथार गेल्यार खंडीत आमकां देवाल दयेन मुखार सून चांग जातलें म्हूण तो एक विश्वास येता. आनी हे प्रोसेसा खातीर आमकां ह्या कलियुगांत देवान भारी एक सुलभ रितीर कोण दाखयलें भक्ती कर. देवाल नामस्मरण आनी वैष्णव संघ हें युगधर्म हें आमकां हें सनातन धर्मांत आनी भक्तींत पुरा खंयचे प्रांत आसता भारताचे त्या प्रांताच्या भक्तान आमकां मुखार सून कशी वचचें म्हूण हें वाट दाखोवन दिलेलें आसा. हें आमगेले सनातन धर्म आनी भक्तीचें सौंदर्य. ताका एक पंत आमी हें पथार येता ती तेन्ना आमकां हाचे विशयांत इतलें आकर्शण जाता की आमकां कळटा हें सांगिल्लें पुरो समजची म्हूण. आनी हगूर टायम येता आमकां हाचे विशय आनीक एक कळून हाचे विशय रुची डेव्हलप जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार ह्या सिच्युएशनांत तांकां शिक्षा दिवच्याक हरिदास ठाकूर अशी सांगता ती की तांणी तांकां 22 कडेन मार्केट प्लेसीस म्हळ्यार सांगते खंय खंय त्या एरियांत मार्केट आशिल्लें पळय थंय तांकां मारका म्हूण तशी तांकां पनिशमेंट दिता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आजकाल पळयल्यार मारची म्हळ्यार कॅपिटल पनिशमेंट आसल्यार तुमी पळोवचें अशें पुरो फांसी शिक्षा दिता ती. एक कंट्रीजांत अशी रूल आसता की तांकां सुरे कसं की एक बोध चुकयतात की इंजेक्शन दिवन मागीर तांगेले बॉडीन विश ऑर पॉयझन इंजेक्ट करता ती. म्हळ्यार कांय ताका कळना सी तो मरता म्हूण ते पनिशमेंट. एक कडेन अशें पुरो फांसी दिता त्यावर शूट करता ती, ते कुडले जाता मरण. म्हळ्यार क्षण भितर मनुष्य मरता फांसी शिक्षा शूट केल्यार विश दिल्यार. जाल्यार हरिदास ठाकुराचे तांकां दिलेली ती शिक्षा म्हळ्यार भारी कश्टाची शिक्षा म्हूण सांगता. म्हळ्यार तांकां एक जाग्यार तकून आनीक जाग्यार दोरीन बांदून तांडून व्हरतात खंय मार्केट प्लेस. असल शिक्षा दिल्या तांकां. एक मार्केटा तकून आनीक मार्केटा ते तांकां न्यायालयार तांडून दोरी बांदून तांडून व्हरतात खंय आनी एक कडेन मार्केटा पावले सुद्दां तांकां मारचें. म्हाका थंय मारून जाता तरी अपास तांडून व्हरता ती विंगड कडेन मार्केटा मारचें. म्हळ्यार अपमान वय करचें आनी मारची वय तांकां
त्या प्रकारान तांकां मरण दिवची शिक्षा म्हूण तांणी डिसायड करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आमी पळोवं येता की असल एक भयानक शिक्षा तांकां दिलेली आसा म्हूण सांगिता. नॉर्मली कोणी पळय असल शिक्षा कोणा फुडें ते राज्य मेळिल्लें आसा 2 or 3 जागे वर्ची पशी फुडें तांणी तांगेले देह त्याग करतात के म्हळ्यार तें दुःख कश्ट सहन करचें जायना तें इतली दुखी जाता के मारतना तांडून व्हरतना अपमान वय जाता आसा जन वय कसं पळोवन कसं सांगतात म्हूण कळना तसले सिच्युएशनान तूं कोणी वांचून व्हरचें साध्य ना तें जाल्यार हरिदास ठाकूर 2-3 न्हय सगळे 22 मार्केटा व्हरून तांकां मारल्यार तांणी देवाल नामस्मरण करचें सोडनात के रामायणान तुवें आमी पळोवं येता की हनुमंताक बांदून लंके तांडून व्हरतात के तागेले बाल्ला जळोवन जाल्यार तो नुत बैसून देवाल रामाल नामस्मरण करता करता वता आनी मुखार सुद्दां करता तसो सगळे लंका जळोवन सोडतो. तशी आमी पळोवं येता हरिदास ठाकुरांकूय पुरा कडेन मार्केटा बांदून मारून व्हरता आशिल्लीं जाल्यार तांकां कांय जायना. हें कसल्याक म्हूण तांणी मुखार आमकां देवाल दयेन आमकां कळटा की तांकां मारतना देवान येवनूच तांगेलें रक्षण केलें तें. एक्चुअली देवाक हरिदास ठाकूर रक्षण करचे खातीर तांणी सुदर्शन चक्र घेवन रेडी जालोलो काय चैतन्य महाप्रभू हांकां मारूंक कोण तांकां मारता आशिल्लीं ती जाल्यार तांणी इतली कळकळीन प्रार्थना करता आशिल्लीं की हरिदास ठाकूर कोण तांकां मारता आशिल्लें पळय देवा तांगेलें बरें करी म्हूण तांकां संख्या अज्ञान अंत आसा ती ताका तांणी त्या रायान सांगल्या म्हण की करता आसा ती तांकां तूं शिक्षा दिवं नाका म्हूण तांणी प्रार्थना करता आशिल्लीं की हरिदास ठाकूर म्हळ्यार तांगेलें चरित्र पळोवं येता आमी ताका देव सांगता म्हाका मारूंक वय जायना आशिल्लें कसलें की तूं तांगेले खातीर प्रार्थना करता आशिल्लो ताका हांव मध्य येवन तुका मारतना तें तुका मारचें पेट्टू हांव म्हगेल्या आंगार घेतलो म्हूण चैतन्य महाप्रभून तांकां मुखार सांगचें आसा. सो अशी पळयल्यार तांणी शॉक जाता ती ते मारतले जन की कोणीय जाल्यार क्षण एक 10-15 मिनीट भितर देह त्याग करता आशिल्ली तितले आमी घट्टी मारता आसा ती आनीक जिवंत कशें आसा आनी ताका पळोवन तांकां दिसता की आतां हाणें हरिदास ठाकुरान मर नातल्यार तो काजी आनी कोण राय आसा तो आमकां मारून सोडतलो आतां की तुमी हाका कसले मारनी म्हूण तांगेली मनोभावना हरिदास ठाकुराक कळटा की आनी तांणी समाधींत वतात की आनी तांणी इतले समाधी वतात की तांगेले श्वास वय बंद जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. ताकाची तांणी कोण मारतले जन आसा पळय तांकां एक प्रकार मना दिसता की आतां जाल्लें दिसता आनी देह त्याग केलें दिसता म्हणून जावन हरिदास ठाकूर समाधींत आसा तांगेलें रक्षण करचे खातीर आनी काजी सांगता की एक मुसलमाना म्हण की तांकां बरी करची नाका म्हळ्यार नेला भितर पुरची नाका तांकां न्हंयत होळोवन सोडया तांगेले देहाक म्हूण ताका तांगेले हरिदास ठाकुरान तांणी न्हंयत उडोवन सोडता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी न्हंयत उडोवन सोडटा स्वल्प वेळ नंतर तांणी ते समाधी तकून भायर जागृत जावन तांणी भायर चमकून येता ती आनी चमकता चमकता तांणी तें शहरा येताना पुरा जन आपास देवाल संकीर्तन करचें सुरू करता ती पुरा जनान लेखलें भारी दुख्खार असतात मस्त जन थंय की हरिदास ठाकुरा मारून तांकां न्हंयत घालन सोडलें तांगेले देह म्हणून जाल्यार पुरा जनाक कळटा हें कशें की एक मिरेकल चमत्कार जालो हो म्हणून हें कसं चमत्कार अबा इतलें मार जातर वय तांणी व्हरलीं तुमू हें कशें अबा म्हूण तांकां पुरा जनाक तो चमत्कार दिसता खंय आनी तूं रियली चमत्कार म्हळ्यार आमी मना वर्स तशें आसा की चमत्कार हो न्ही की हरिदास ठाकुरान देह त्याग करनी चमत्कार हो की इतले कश्टाच्या परिस्थितींत वय तांणी देवाल वयर विश्वास सोडनी आनी देवान तांगेलें रक्षण केलें तो चमत्कार म्हणून आमी पळयता. आमकां नॉर्मली आमगेले जनांक आमकां कसं की एक देवाल विशय चमत्कारी विशय आयकल्यार आमी आकर्शीत जातात ते सहज आसा कसलें आमकां विंगड आमी दोळ्यान और आमी कसलें आयकनातल्यार आमकां प्रेरणा मेळटा म्हळ्यार कसलें एक चमत्कारी विशय आयकल्यार आमकां भारी खुशी जाता म्हूण सांगितलें. तशी प्रभुपाद स्वामीन पळयल्यार तांगेले गुरू आज्ञा घेवन तांणी अमेरिका थंय पुरा वचून भक्ती प्रचार केलो आनी ते भक्ती प्रचार करून हे मस्त सकट अमेरिकन ब्रिटीश जन तांणी पुरा आपास येता ती इंडिया घेवन तेच ना इंडियन्स दिसता की हो चमत्कार म्हूण म्हळ्यार कोण आमगेले वयर रूल करता आशिल्लीं पूर ब्रिटीश तांणी आमगेले धर्म स्वीकार करून आमगेले देवाल नामस्मरण करता आसता ती म्हूण ताका चमत्कार सी दिसलो म्हूण ते पळयता जाल्यार भक्त म्हळ्यार तांणी कसलें चमत्कार तसले विशयांत तांतू रुची दवरना ती युक्त वैराग्य म्हळ्यार कसन देवाल खातीर जनाक आकर्शीत करता तें तांणी करता ती फुडें काळांत तांणी राय आनी पळय त्या फुडें व्हड व्हड देवस्थान बांदून घालचें आशिल्लें
म्हळ्यार ते हळूहळू देवस्थान पळोवन जन आकर्षित जावन देवाल पूजा स्मरण करतात. ब्रिटिश रुला वेळार तांचे बंद जालें हळूहळू देवस्थान बांदूचे ಸ್ವಲ್ಪ एक समया खातीर. जाल्यार मागीर प्रभुपाद स्वाम्यान येवन ते आपास हळूहळू मंदिर बांदूचे सुरू केलें सगळ्या विश्वांत. आतां तेणें मस्त संस्था हळूहळू देवस्थान बांदिता आसा ती. म्हळ्यार ते देवस्थान बांदीची प्रक्रिया कसं न्हय की असल विशयान देवाल खातीर आकर्षित जावका म्हूण. सो एक पंथा जन सांगचे पुरो की कसं एक चमत्कार जाल्यार मात आमी विश्वास करयत की हागेल्या दिव्य शक्ती आसा म्हणून. और विंगड दिशान असल जन अशा पुरो कोण सांगतलीं ती की चमत्कार ते पुरा म्हणटात पण सुपरस्टिशियस ते मन येवचे मात तशें बदकाय जायना. जाल्यार देवाल भक्त कोण आसतात पळय तांकां मनांत वता की हे चमत्कार असो म्हळ्यार हे व्हड देवस्थान असो और विंगड कसं आसल्यार निजावन ते आमकां मन आमकां इल्लें केंद्रीत करता देवाल वयर. देव परम सत्य आणि देवाल ते गुण आमकां कळ्ळे दिसता तेंचे खोड चमत्कार म्हूण कळटा आमकां. चैतन्य महाप्रभू पळय देवाल देव जावन देवाल भक्ता रुपार आयला ते चमत्कारू न्हू. कृष्ण देव जावन अर्जुना खातीर रथ चलयता ते चमत्कारू न्हू. सो हे काणींत आमी पळयता की बद म्हळ्यार चमत्कार आशिल्लो की हरिदास ठाकुराक इतलें मारतना तांकां देवाल वयर विश्वास उण जायना. जनरली आमकां कसं नासता म्हळ्यार खंयची एक भंय सूर जाता पळय खंयच्याय विशयार असो दोडवा खातीर आमगे पोजिशना खातीर आसच्या पुरो और खंयच्या रिलेशनशिपा खातीर आसच्या पुरो और हेल्था खातीर आसच्या पुरो तेन्ना एक भंय येता. जाल्यार आमकां केन्ना देवाल वट कनेक्टेड आसता ती देवाल वट विश्वास आसता तेन्ना ते भंय देव खंडित उणी करता नातल्या म्हणके करता म्हूण सांगिल्लें आसा. कृष्ण आमगेले देव आमगेले परमात्मा जावन आमगेले वट सदैव आसा ते खंडित आनी खंडित आमकां सोण घालना. जाल्यार आमकां भंय केन्ना येता केन्ना आमी देवाल माया प्रभावान माया हे दुरत्य माया प्रभावान आमकां भंय सूर जाता हो आतां कसन जातलें कशें जातलें म्हूण. थोडें भंय सुखाची म्हळ्यार कशें सांज चेडू गोतनाशी केन्नापुणी रोड क्रॉस करतलो अभय म्हळ्यार तशी न्हय की कसणेपुणी करचें. व्हड देवस्थान बांदून घाललें जाल्यार मुखारसून कसन करचें म्हूण गोतना तशी न्हय. प्रभुपाद स्वाम्यान व्हड देवस्थान बांदून घालचें पुरो जाल्यार तांणी एकदम मेटिक्युलसली प्लॅनिंग करता आशिल्ली कशी भक्ती प्रचार जावका खंयची बुक्स आसूं कसन कसन प्रोग्राम आसूं सकाळ दोकून सांजवाळ तें तांणी अशी केन्नाय न्हय देव कसनेपुणी आमगेल देवाल विशय म्हळ्यार देव करून घेतलो ना. तांणी कसन करचे आशिल्ले प्रयत्न केले. तांणी श्रीमती मोरारजीले टिकेट निमगिलेलें की हांव अमेरिका वता म्हूण 70 वर्सां प्रायरी तेन्ना ती कोण ती टिकेट दितली बायल मनीस आसा तीन सांगलें की प्रभुपाद स्वाम्याक तुमी इतले मानतार प्रायरी ते अमेरिका इतली थंडी आसा तुमी थंय वचून कसन करतलीं ती म्हूण. तुमी म्हगेले बापसू प्रायेची आसा ती तुमी कसं वचचें. तेन्ना तांणी प्रभुपाद स्वामी सुमती मोरारजी सांगतात की जाय तर हांव तुमगेले बापसू म्हण केन्ना हांवें फादर म्हूण तूं सांगला न्हू म्हाका जाल्यार म्हगेली एक इच्छा आसा की अमेरिका वचूं एक बापसूल इच्छा पूर्ण करना हांवें तूं. आनी म्हगेलें गुरून सांगिल्लें की हें देवाल नांव आनी भक्ती पुरा विश्वांत प्रचार जावका म्हूण तूं म्हाका हें कोड दिवका म्हूण. म्हळ्यार भक्तां खातीर भक्तीच इतलें म्हत्वपूर्ण आसता इतलें तांगे लायफान तें इम्पॉर्टंट आसता की तांकां विंगड विशय आसा पळय ती तो तितलो इम्पॉर्टंट दिसना. थोडें कशें भंय आसल्यार वय तांणी तांतूं सिरकून पडना ती म्हूण सांगयत. सो आमी केन्ना एक पर्पजा वयर फोकस्ड आसता ती की आमकां कशें की एक मालगड्यालें भक्तालें दयान आमकां कशें की हें भक्तीन तूं भाग घेवच्या खातीर प्रयत्न करचे मेळिल्लें आसा हें भाग्य आमी कसनेपुणी रिस्पॉन्सिबिलिटी ताची आमगे लायफाक घेवका. हें सांगून आतां हांव हें सेशन एंड करता आसा की आमकां खंयच्याय रुपार फॉर सम टायम आमी देवाल नामस्मरण करचें खंयच्याय रुपार देवाल सेवा करचें देवस्थानां वचचें दर्शन घेवचें देवालें देवाल प्रसाद ग्रहण करचें भगवत गीता भागवतम इत्यादी वाचूचें कोणा कोणा असल विशयांत रुची आसत आमी ओट्टू मेळून हाचे विशीं डिस्कस करचें. आमी कशें एक लायफान तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्यार आमी देवाल वट कनेक्ट जातात आनी केन्ना आमी त्या देवाल वट कनेक्ट जावन आमकां देवाल दयाची ती व्हड म्हूण आमी त्या पर्पजा वट कनेक्ट जातात पळय कशें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवका हे फिल्डांत ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली दिसता आमी हें आमगेल्या जिवनांत तूं देवा वट कनेक्ट जातात तेन्ना विंगड कशें कोणी भंय आसल्यार आमी देवाल वट कनेक्टेड आसल्यार देव आमकां वाट चुकून दितलो. मुखारसून नेक्स्ट सेशनांत आमी हरिदास ठाकुरान पळोवया की तांणी कशी हें देह त्याग करता ती
आणि कशी देव तांगेले तांणी देह त्याग करता आणि देव स्वयं कशी येता म्हणून आम्ही ते नेक्स्ट सेशनात काणी पळोवया. ह्या सेशनात आम्ही पळोवया येता की रायाक कळत केन्ना हरिदास ठाकूर आपास आयलो म्हणून राय क्षमापण मागून घेतके आणि सांगतके तू कसं कोरका आशिल करी मेकेल चूक जाली हांव तुका शिक्षा दिल्लें म्हाका क्षमापण कोरका म्हूण तो रायूची हरिदास ठाकूर पांय पडून क्षमापण मागून घेता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आमी आयचे सेशन रिकॅप करूया आता. आम्ही आज सेशनात फर्स्ट हे डिस्कस देवाला प्रार्थना केलें चैतन्य महाप्रभूले आम्ही पळयलें चैतन्य महाप्रभूला लीला खंयची कारणां खातीर जालेलें देवाला नामस्मरणा प्रचारा खातीर जालेलें म्हूण आमी पळयलें. तशींच आमी पळयलें की हरिदास ठाकूर कशे एक सामान्य जावन मुसलमान परिवार आसून जावन वयतानी कशी देवाल प्रती तांगेली रुची आशिल्ली. यम लब्ध्वा चा परम लाभम देवाले प्रेमानंद आणि भक्तीन तितली मग्न आशिल्लीं तांणी तांकां विंगड खंयच्या विशयांत रुची नाशिल्ल्या म्हूण आमी पळयता. तशींच मुखार सुनू आमी पळयता की तांणी तांकां मातशें सिरकोन पळोवचें ट्राय करता ती जाल्यार एक शुद्ध भक्ता लक्षण म्हळ्यार खंयच्याय आकर्शणान तांणी सिरकून पडना ती आनी खंयचेय दुख्ख कश्ट आसल्यार तांणी ते पथ आदोकून सोडून वचनात. तांकां देवाल दय म्हळ्यार तांकां होळी म्हूण गोश्ट आसता आनी तांणी तें केन्नाय सोडनात. आणि आम्ही पळोवया येता की भक्ताल चरित्राचे आयकुचें महत्व कसं लागता जाल्यार की ध्यायतो विशयान पुंसा खंयचो एक सान विशय आसल्यार आमकां खंडित ह्या संसारा विशीं आमी आकर्शीत जाताची जाल्यार भक्ती खातीर रुची जावपा जाल्यार भक्ताल दयेनच आमकां तें मेळटा. ताचे खातीर आमी हें भक्ताल चरित्र आयकुका आनी तांगेलो आशिर्वाद मागून घेवका म्हूण तें सांगिल्लें आसा. तशींच आमी पळयलें की मुखार सुनूय कशें तांगेलें की देवाले तांकां शिक्षा दिवच्या खातीर म्हूण जेला घालचे प्रयत्न करता ती जाल्यार जेलांतूय जन तांगेले प्रेरीत जावन ते नामस्मरण करता ती आनी मागीर कोर्टा डिसिजन येता की तांकां शिक्षा दिवका म्हणून. त्या टायमार तांणी सांगता ती की शिक्षा दितना की जाय हांव शिक्षा स्वीकार करचो तयार आसा आनी तांणी ते सनातन धर्माचे होड कसो तो एक विशय आशिल्लो तांणी सांगता ती की विंगड पथ आसच्या पुरो कशें एक पर्वता वयर चडच्या खातीर विंगड पथ आसा ते पुरा पथ रॉंग कोणाक खंयचे तांगेले पथ आनी फॉलो करता ताचे खातीर शिक्षा मेळच्या नज म्हूण ते स्वीकार करतात. आमी सनातन धर्माचे व्हड विशय पळयलो आनी तांणी शिक्षा दितना तांणी सांगता ती तुमगेले शरिराचे हजारो भाग केल्यार वय पुरा भागा दुखून हरिनाम येतले भायर म्हूण तांणी ते सांगता ती. सो सनातन धर्माचे एक व्हड विशय म्हळ्यार एक 3 पॉयंट आमी डिस्कस केले की आमकां सनातन धर्मा विशीं भगवद्गीता ज्ञान कळटा तेन्ना आमकां कळटा की आमी जन्म जन्मांतरान आमगेले कर्मा फला लेकार आमगेले जन्म चलता असं म्हणून क्लॅरिटी येता मनांत आनी एक देवाल दयेन आमगेले फ्युचर मुखार सून चांग जाव येता म्हूण ताचे एक विश्वास दृढ जाता आमगेले मनांत. आनी मुखार सून वच्चे हे चांग जावच्या खातीर प्रोसेसय इजिली आमकां सुलभ रितेरी आमकां भक्ताल दयेन मेळटा. नामस्मरण करचें आनी कोण व्हड भक्त आसा तांगेले संघांत येवन तांणी सांगिल्लें उतर आयकता ती तेन्ना आमकां प्रोग्रेस करचें एक सुलभ पथ मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. तांकां 22 मार्केट प्लेसा पळोवच्या खातीर तांकां शिक्षा मेळटा जाल्यार तांकां मारून सोडल्यार तांकां कसलेंय जायना देवू तांगेलें रक्षण करता म्हूण आमी पळयलेलें आसा. तांणी समाधी जावन वचता ती तांणी देह त्याग केला म्हूण तांकां पुरा जेन्ना न्हंयेंत घालन सोडटा ती जाल्यार तांणी भायर येवन तांणी दाखयतात की देवान रक्षण केलेलें. आमी तांचो डिस्कस केलें कशी प्रल्हाद महाराजाल ती भावना आशिल्ली तशी त्या प्रकाराची भावना हरिदास ठाकुरान दाखोवन दिलेलें आसा. वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रती है म्हणून म्हळ्यार तांगे एक सहज जावन तांकां जन्मादोकूनच एक देवाल प्रती रुची आशिल्ली आनी तसल भक्तांक म्हळ्यार कृष्ण घरत आत्मा म्हळ्यार तांकां कृष्णालेंच एक मनांत आशिल्लो तो विशय म्हूण सांगिल्लो आसा. सो हे रियल मिराकल म्हळ्यार आनी आमी हातूंत कसं एक शिकून काडयत म्हळ्यार की तांकां इतलें मारतर तांणी जिवंत आशिल्लीं त्या एक मिराकलाची जाल्यार इतलें मारतरी तांकां देवाल वयर विश्वास सोडनी त्या रियल मिराकल एक्चुअली की तांणी तें हें म्हळ्यार तांकां चमत्कार म्हूण. आनी आमी हे पॉयंट डिस्कस केलें कशी श्रील प्रभुपाद स्वाम्यांनी कशी सगळे विश्व आदोकून फॉरेनर्साक पळय ते भक्ती प्रचार करून तांणी हाडलेलें तो एक प्रकाराचो चमत्कारू आशिल्लो आनी व्हड देवस्थान बांदूचें फुडें काला रायान आनी ताचे खातीर आशिल्ली की इतलो व्हड पळयल्यार आमकां दिसता की हो हे चमत्कारूची म्हणून इतलो व्हड देवस्थान इतलें चंदाय ताचेन आमी देवाल प्रती आकर्शीत जातात.
सनातन धर्माचो तो एक व्हड विशय आशिल्लो. तांचे खातीर आमी व्हड मंदिरांनी बांदिता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो एक पॉयंट आमी हें पळोवं येता की अभय जावचें म्हळ्यार कसनेपणी करची न्ही, प्रयत्न करचे आशिल्ले ते प्रयत्न करपाचेची. जाल्यार हेची आमके एक व्हड विशय म्हळ्यार आमकां केन्ना आमगेलो पर्पज कळटा, आमी कसनेपणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता ती एक सेल्फ डिसिप्लिन की इतला मुख प्रभात जप करतली, आमी सत्संगात भाग घेतली, भगवद्गीता वाचितलींची, देवाल प्रचारांत भाग घेतात. केन्ना आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता ती तेन्ना देव वय तशी त्या प्रकारार आमकां दय दितलो आनी तो आमकां रुची वाडोवन दितलो. सो आमी केन्ना आमगे लायफाचे पर्पज देवाल वट कनेक्टेड आसल्यार बाकी पुरा विशय सॉर्ट जातले. त्या एक विश्वासान मुखारसून वता ती तेन्ना तें सिंपल जाता. सो हे सेशन हांगा एंड करता. कसने चूक आसल्यार तुमी क्षमापण करून दिवका. लास्टार एक अनाउन्समेंट म्हळ्यार ह्यांची की पिकनिका एक अनाउन्समेंट आशिल्लें. ते 3rd एप्रील आशिल्लें. सुरयपंत आमी करता 2nd एप्रील म्हूण केलें. मागीर 3rd एप्रील म्हूण घालना जाल्यार कोणाक तें कन्फ्युजन आसल्यार तें 3rd एप्रिलाक आसता ती. तो ताची गूगल फॉर्म आमी आपास मागीर सेशनान फाल्यां रिपीट करता ती. कोणाक इंट्रस्ट आसल्यार तुमगेले रिलेटिव्स कोणी बॉम्बे रिजनांत आसल्यार कोणाक येवका म्हूण आसल्यार ते गूगल फॉर्म भर येता. अशी कांय न्ही की सत्संगा भाग घेतले जनांनी येवका, कोणीय जनांनी येवं. हें पिकनिका म्हणके आसा आनी ते भारी एक चंद वृंदावना म्हणके एक सगळें सेटअप करून दिल्लें आसा. कोण चमकलीन तांकां तर ऑलरेडी गोत आसचें पुरो. भारी एक छंद आसा तें गोवर्धन इको विलेज. बॉम्बे देखून 2 घंटे वाट आसा. तो सकाळ वचून सांजवेळ येवची म्हूण प्रोग्राम आसा. 3rd एप्रील आसा. ते मुखार आमी एक पंत तुमी फॉर्म जातरी आमी कितले जन येतात म्हूण कळटरी आमी मुखार पुरा ते डिटेल्स ग्रुपार घालतली. खंय दोकून पिकअप कितले घंटे वच सकाळी केन्ना येवचें म्हूण. तो तुमी कोणाक येवका आसल्यार तुमगे फॅमिली फ्रेंड्सांक कोणाक इंट्रस्ट आसल्यार तुमी हें इन्फॉर्मेशन दिव येता. आमी हें WhatsApp ग्रुपार घालतली. सो हें सेशन हांगा एंड करता ती. कोणाक कसं कॉमेंट ऑर कसं तांकां शेअर करपा जाल्यार तुमी करूं येता. पुरा जना तुमकां हे सेशन जॉइन केले खातीर कृतज्ञ आसा ती. आमी हेंच प्रार्थना करुया हे चैतन्य महाप्रभू, हरिदास ठाकूर आनी सगळे चैतन्य महाप्रभू लिले खातीर की तांणी तें एक देवाल भक्ती करतना दाखयलेलें एक संयम, तांगेलें एक धैर्य आनी खंयचेय परिस्थितीन तूं तांगेले देवा वयर विश्वासू तांणी कसन की एक ते प्रेमानंद अनुभव करता आशिल्ली. ताचे समुद्राचे एक बिंदू मात्र आमकां मेळ्ळ्यार आमगे जन्म सार्थक जातलो म्हूण तशें एक भावनेन आमी हें मुखारसून हें येवचे परबाक आनी पुरो आमी असल मना दवरया आनी चैतन्य महाप्रभूले कळकळीन प्रार्थना करुया की हो असल भक्ती, देवाल भक्ती ते कसनचे एक सनातन धर्मान आमकां दाखोवन दिलेलो आसा. तांचो तो आमकां भाग घेवका आमगेले परिवाराक आनी आमगेले समाजाक बरें जावं म्हूण आमी देवाले प्रार्थना करूया. हरे कृष्ण. कोणाक कसले कॉमेंट आसल्यार हांव पळयता आसा चॅट बॉक्सार. कसने कॉमेंट नासल्यार आमी नेक्स्ट सेशनान तूं ह्यांची हरिदास ठाकूरालें चरित्रा विशय कंक्लुडिंग सेशन दवरया आनी तांचो आमी पळोवं येता आनीकय तांगेले कसन गुण आशिल्ले आनी तांणी देह त्याग करतना देव कशी स्वयं येवन तें एक भारी चंद लीला आसा आनी तांचो देखून आमी कसन शिकयता. सो हें प्रार्थना करून आमी हें सेशन आतां हांगा एंड करुया. आमी पुरा जनान 3 पंता हरे कृष्णा महामंत्र म्हणयात आनी देवाल दया खातीर मागून घेवया. कळकळीन 3 पंता तुम्ही साध्य आसल्यार तुमी म्हणयेता और मनांत वय म्हणयेता. हांव 3 पंता देवाल नामस्मरण करता. हेंच चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें हे कलियुगांत हें महामंत्र म्हणल्यारय पुरो हाजेन आमी देवाल कनेक्ट जावन देवाल दयेचे पात्र जावचे साध्य आसा म्हूण. सो आमी पुरा जनान सामुहीक रुपारी 3 पंता देवाल कळकळीन प्रार्थना करुया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। सेशन हांगा एंड करता आसतली हांव 2 मिनिट सेशन ऑन दवरता, कोणाक कसले कॉमेंट्स ऑर आसलेली मागीर हे सेशन एंड करता। हरे कृष्णा, पुराय जाणां धन्यवाद जॉइन करचे खातीर। नेक्स्ट वीक आपास मेळया। हरे कृष्ण।